भुरग्यानो, जाणात तुम्ही कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया पांडा ह्या प्राण्या विशीं. हो आकर्शक असो प्राणी. ताचे मुखेलपणान 2 जाती. जायंट पांडा हो सगळ्यांत प्रसिद्ध. तो वासवेल कुळांतलो. ताचो रंग धवो आनी काळो. रेड पांडा हो आकारान ल्हान माजरा सारको तांबडो तपकिरी रंगाचो. हो वासवेल न्हय तर वेगळ्या कुळांतलो प्राणी. जायंट पांडा हे चीनाच्या दोंगरांनी मेळटात, खास करून सिचुआन, शान्सी, गान्सू वाठारांत. तो कोंड्याच्या रानांनी रावता. रेड पांडा नेपाळ, भूतान, भारतांतल्या ईशान्येकडल्या राज्यांनी म्हणल्यार अस्तंत बंगाल, अरुणाचल, सिक्कीमांत मेळटा. प्राणी संग्रहालय अभयारण्यांतूय तो आसा. भारतांत जायंट पांडा नात. जायंट पांडा हे 1.5 ते 2 मीटर लांब आसता. ताचें वजन 120 किलो मेरेन. ताच्या हाताची रचना बांबू धरपाक मेळटले अशे तरेन आसता. रेड पांडा माजरा सारको. ताका लांब शेपडी आसता. वजन 6 किलो मेरेन. पांड्यांचो आहार बांबू. दिसांतल्यान 15 ते 16 वरां फक्त खायत आसतात. केन्नाय ल्हान प्राणी, कीटक बी खातात. हो मांसाहारी प्राणी, पूण चडसो वनस्पतीच खाता हें अजाप. हो एकलोच रावपी प्राणी. झाडाचेर चडपाक शकता, पेंवपाक शकता, वेगान धांवपाकूय शकता. दिसांतलो भोवतेक वेळ खाता आनी न्हिदता. वास वापरून पांडा एकमेकां कडेन संपर्क सादतात. पांडा चडसो बांबूच खाता. तो वर्सांतल्यान एकदां पिलां दिता, 1 वा 2. जल्मा वेळार पिलां खूबच ल्हान आसतात. पांडांक दुस्मान उणें, पूण मनीस ल्हान पिलांक बिबटे, जंगली सुणी मारपाक शकता. पांडा रानांनीच रावतात, मात तांचो आंकडो खूब कमी. फाटल्या कांय वर्सांनी त्या प्राणी संग्रहालयांतूय दिसपाक लागल्यात. तांकां पळोवपाक हजारांनी पर्यटक येतात. तो चीनाचो राष्ट्रीय प्राणी. शांतताय आनी इश्टागतीचें प्रतीक. चीनान बऱ्याच देशांक भेट म्हूण पांडा दिल्यात. वर्ल्ड वायड फंड ऑफ नेचराचें तें चिन्ह. पांडा दिसांतल्यान 50 फावटी तरी संडास करता, कारण ताका बांबू पचना, पूण तो बांबूच चड खाता. तो शिंयाळ्याच्या दिसांनी हायबर्नेशन करिना, म्हणल्यार खूब दीस न्हिदना. कार्टून, भुरग्यांच्या गोश्टींनी पांडा खूबच लोकप्रिय. ताचेर सिनेमा आयल्या. पो पांडाचेर कुंग फू पांडा नांवाचो एक सिनेमा आयिल्लो. पांडांक चडसो गोंडस आनी शांत दाखयतात. तर असो हो पांडा. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचे फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.